Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमच्या नॅशनल काँग्रेस पार्टीन आयज ऑफिस ओपन केला आणि आयज ह्या ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनाक जाय ती भाव गोयना जाय ते येव आसरांनी आयज तुम्ही हांगा एकठांय जाल्या देव बरें करूं म्हणटा तुमकां हेच्या मुखार बोलतले हेच्या मुखार जायते जाण हे नॅशनल पार्टीन जॉइन जावपाक रेडी जातले बरे भाशेन ती हे पार्टी अलायन्स कोताय कोणाय ते 3 जाणाय आणि तेंच जाय जाल्यार आज तो बीजेपी आहा जाल्यार एनसीपी कोण गुन्यांवकार ना गुन्यांवकार काँग्रेस आमचो एकूच आमदार जिखोन येयला पूण तो अजून पार्टी सोडला आज पुरसो नाका म्हणून हांवें पयलो स्टेटमेंट दिला आनी पुरसो कित्याक नाका 89,000 जेन्ना भितर सरला तेन्ना हांगासर बीजेपी ना एमजी पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष तेन्ना हांवें सांगलें आमी आमची टुरिझम इंडस्ट्री वाडोवया तुम्ही रिकॉर्ड काढून चोवपाक जाता हावजान तेन्ना एमजीचो उदेश आनी काँग्रेसचो उदेश आसतालो कितें उलयता काय म्हणून दुयेंसाचो पोटोळो कोण दुयेंसाचो पोटोळो पळय म्हणटा ती काँग्रेस पार्टी दुयेंस हाडपी गोंयांत अप्रूफ दिता म्हाका तुमी सांगशी काजिनो गोंया आलो गोंया काजिनो गोंया हाडपी पयलो म्हणटा तो मोठो चीफ मिनिस्टर राणी शाजिनान बोटी वाड्यो पारीकारान बोटी वाड्यो पण मूळ गोंयांतले काँग्रेसी माझे रिव्हर कर्नाटका लोकांक बोट घालपाक कोणी दिलें मिस्टर प्रताप सिंग राणे काँग्रेस गव्हर्नमेंट ना म्हूण सांग दी ओपन चॅलेंज प्रफुल्ल पाटील जी अलायन्स करपाचे बांदगोळ्याक वचूं नाका अलायन्स तरी करतलो आमकां 20 सीट जाय आउट ऑफ 40 वी वॉन्ट 30 सीट्स नॉट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 10 सीट If the Congress would have fought in alliance with NCP, we would have got majority only between Congress and NCP alone. I am very sure of that. But this is the way we were treated. Nobody should give us a lesson on secularism. Nobody should give us a lesson on how we treat our allies. I can only say that NCP will be prepared to fight in all seats. 10 congressmen who joined BJP, if they join you now, can you promise them a ticket in upcoming assembly election? Some things what we speak in private cannot be said. But there are, we will see on the basis of the person and on the basis of the larger public sentiment. okay, the current some 1 or 2 Congress MLAs are supposed to join NCP. If they are ready to join, you take them. We will discuss all these things. Not today. Nothing is